प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा मातवाची 19वी चीट 3 ते 12 पर्यंत. आनी आयज कितें घडटा? फारिजियो जेजूशी येतात आनी ताका विचारतात, कसल्याय कारणाक लागून गोवाच्यान आपले बायलेक सोडूंक दिवंक येता? अशें ते प्रश्न जेजूक विचारतात. आनी भाव भयणीनो, हो प्रश्न जे फारिजियो जेजूक विचारपाक आयिल्ले, ते फकत कितें शिकपाक येवंक नासले जेजू कडेन. तांच्या मनान फकत जेजूक त्रासान घालपाक जेजू कितें म्हणटलो. कित्याक मोजेसान जेन्ना पोन्न्या करारार मोजेसान एका घोवाक आपले बायलेक सोडपाक हुकूम दिल्लो. कित्याक तेन्ना लोकांक इतली सोजमणी दिवन देवाच्या उतराची लोकांची काळजां एकदम एके भाशेन एकदम घोट आसली. कोण म्हणजे देवाच्या उतरा वरवीं नासली. आनी पोन्न्या करारांत मनशाक हो नवो जल्म मेळोंक नासलो म्हणून तेन्ना ही सोजमणी देवाच्या उतराची आनी खरेंच मोगान चलपाक अशें जायनासलें. पूण आमच्या नव्या करारांत आतां जेजू खुर्सार मरोन आतां आमकां पवित्र आत्मे आमचे भितर जियेता आनी आमकां आतां देवा भाशेन मोग करूंक जाता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना फारिजियो येतात आनी जेजूक हो प्रश्न विचारतात, जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, ह्या पासत मनीस आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातलीं. हें जेन्ना देवान आदामाक आनी इवेक रोचलेलीं तेन्ना देवान अशें म्हटलेलें. कित्याक ताणें तांकां एक केल्लीं. एके भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना ताणें पयलीं आदामाक रोचलोलो, आदामा भितर आसली ईव. म्हणजे आदाम आनी ईव जावन आसली एका मनशान. पूण एक दीस कितें घडटा? देव आदामाक एके न्हिदेन घालता आनी ताज्या कुडींतलो ताका ईवेक रोचता. आनी एके भाशेन जी ईव ताजे भितर आसली ती भायर काडून तिका एक दुसरी कोत्ता. म्हणजे तो इवेक आनी आदामाक दोन मनशां कोत्ता, पूण खरें एके भाशेन ती एकूच आसता काजराच्या संबंदान. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी समजता की एका दादल्याक बायले बगर तो आख्खो न्हय आनी बायल दादल्या बगर सारकी न्हय, म्हणजे दोगांयकी एक जातकूच आतां देवाच्या रोचण्यान ती आतां एक जातात आनी सगळें जें देवान घडोवन हाडलां तें तांकां फावो जाता आपल्या जिवितान. ह्या पासत भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या काजराची सजमणी मेळपाक. खूब पाटी आमी सजमता घोव एक कोत्ता, बायल एक कोत्ता आनी केन्नाच आमी एके भाशेन एका मनान एका काळजान जियेनात. पयलीं जेन्ना आमचें काजार जावपाचें आहा तेन्ना आमी मोगान आसता. जो घोव म्हणटा बायल कोत्ता, जे बायल म्हणटा घोव कोत्ता. पूण जेन्ना आमचें काजारी जिवीत दीस वाडत वेता, आमची मनां आमची काळजां दुसरींच जातात आनी आमी आमचेंच करून पावता. पूण आयज जेजू आमकां सांगता की काजारच्या संबंदा वरवीं एक घोव आनी बायल एक जातात. आनी भाव भयणीनो, मातवाचे काल आमी पळयलां मातवाचे 18वी चिटीन 19 वडीन जेजू म्हणटा, जेन्ना दोन जाणां थाराव घेवन मागणें कोत्तात, म्हणजे एग्री करून मागणें कोत्ता, तेन्ना सुर्गीचो बाप तें मागणें घडोवन हाडटा. जें आमी मागणें बरोबर कोत्ता तें. आनी जेन्ना आमी एक मनाची आनी एक काळजाची आसता काजराच्या संबंदा वरवीं, एक घोव आनी बायल जेन्ना एका मनान एक काळजान आपलें मागणें कोत्ता आनी खरेंच हात धरून मागणें कोत्ता, तेन्ना देव पासून तें मागणें आयकता. आमच्या फॅमिली पासून, आमच्या भुरग्यां पासून, आमच्या जिविता पासून. आयज एके खेरीत भाशेन जेन्ना ह्या
शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करता आमी समजता की काजाराच्या संबंदा वरवीं घोव आनी बायल एक जाता हें एकपण जें जेजू म्हणटा आयज हें आमी जिवंक आमच्या जिवितान आमचें मनां आमची काळजां देवाच्या उतराचेर धरून देवाचें उतर पाडून आमी सगळें देवाचें बरें ह्या जिवितान घडोवन हाडपाक हें आमी थाराव करुया आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा